नमस्कार, हांव सुचित्रा शेणे. विश्व कोंकणी केंद्राचे यूट्यूब वाहिनीक तुमकां सर्वांक स्वागत. आज जागृत जगताचे 28 एपिसोडाक आमी चयन केले विशय एंडोसल्फान पार्ट 3. ह्या विशयार आमकां माहिती हाजी फुडली 2 उपाख्यानां दिलेली आसा आनी त्या 2 तुमी पळोवपा म्हणून हांव आग्रह करता. कित्याक म्हळ्यार मुखारसून कसं जेल्लें म्हणून तुमकां आतां तें स्पश्ट जावन माहिती मेळटा म्हूण हांव लेखतां. ह्या विशयार आमकां संपूर्ण माहिती दिवच्याक आमगे संगात आज आसाची प्रसिद्ध ह्युमन रायट्स एक्टिविस्ट एंड मेंटर डॉक्टर रविंद्रनाथ शानभाग हांणी. डॉक्टर ममा, तुमकां आयच्या उपाख्यानां स्वागत. नमस्कार. डॉक्टर ममा, तुमी आमगेलायचे हाजे फुडले नीक ताजे पयले उपाख्यानांत पार्ट 1 आनी पार्ट 2 एंडोसल्फान ट्रॅजेडीचे कसं सांगली म्हळ्यार ते एंडोसल्फान एक किटनाशक वापरले निमित्त मस्त जनाक आरोग्य समस्या येयले, बुद्धिमांद्यते येयले, मागीर शारिरीक दौर्बल्य येयले, तशीच कॅन्सर येयले अशी आनी सुमार जन सन्नप्रायेचे जन निधल कडेन आसाची प्रमाणे. आतां हासर पुरो हे एंडोसल्फानाचे संत्रस्त जे आसाची तांकां तांगेल्यात अवस्था कसली या तांगेल्यात स्थिती कशी आसा तेची आतां ಒಟ್ಟೂರ್ಚಿ आमी सर्वे काढून घेणे पुराक पळयतना सादारण 9,000 जनांक आमी सिलेक्ट केले. आतां सादारण 8,600 जन आसाची. प्रति म्हयन्यान 30-40 जन चेडूं मरतात. विंगड विंगड कारणां कितें स्पेशली कॅन्सर आशिल्ल्यांक, एपिलेप्सी आशिल्ल्यांक, अनकंट्रोल्ड एपिलेप्सी आशिल्ल्यांक प्रॉब्लेम जाता. तांकां कंट्रोल तांकां कितले एंटी एपिलेप्टीक ड्रग्स दिलेरी ते तांकां पूर जायना. केलो जनांक इरिटेशन्स पुरो चड जाता, कितली जनां सुसायड करून घेतले असल पुरो आसा. चिके प्राय जालेले आसा पुरो. आतां समस्या कसो लायला म्हळ्यार घोर समस्या हे ते चेडवान असल पुरो करतना आवसू बापूस कोणे एकलो ते आसपाची तांणे हंतल्यार कोण आसाची. सादारण 4,500 जन हंतल्यारीची तांकां भायर वचना एटेंडंट कोणें जावपाची. तसल पोजिशनान एका आवसून राबोवका, एका बापसून राबोवका. हळ्ळींत कशें आसा म्हूण जाल्यार मस्त जन कामां वताले, कुली वताले, एग्रिकल्चरल कुली जावं खंयचे जावं कुली वताले. केलो कडेन 2-3 चेडूं एका कडेन आसाची तेन्ना आवस बापसूकय कसलें करूं जायना. अशें पुरो एक कोरगी न्हू. ताचे खातीर तांकां एक चेडाक 4,000 रुपया दिता. आतां प्रॉब्लेम खंय येयला म्हळ्यार एका बापूसू एका आवसू आतां सरली म्हूण जाल्यार ते पळोवच कोण म्हूण वचना. उदाहरण सांगता हांव. सादारण उप्पिनंगडी लागीं एक फॅमिली उळ्यार गोळी लागीं एक फॅमिली आसा. त्या फॅमिलींत कशें म्हूण जाल्यार बापूसू अर्न करता वता कुली जावन गेलो. आवस पळयत आशिल्ली. आवस मेल्ली. 2 जन चेडूं आसाची, 2 जन हंतल्यारी पूण आसाची. आतां बापसून हें केलें कसलें पळोवचें सुरू केलें. तेन्ना तांकां जेवच्या कसं म्हणून वता. गव्हर्मेंटान दिवचे 4,000 तांणी पळोवका. 7 समय नंतर बापसून सुसायड करून घेतलें. आतां 2 जन चेडूं मात्र कसं जाल्यार हांव जरी बापूसार पळोवन घेतली जातवें. तसल परिस्थिती काय उणें म्हळ्यार एक 100 घर कडेन आसा. बापूसू आवसू केलो कडेन 2 जन सरलायची. तेन्ना कसं करचें म्हूण सांगून आतां आमगे सरकारान केलेल्या वेवस्थेंत डे केअर सेंटर म्हूण आसा. एक कोक्कडांत आसा आनी एक कडबालाक आसा. दक्षिण कन्नडा जिल्ल्यांत 4 कडेन आसा. एक बेळतंगडीला केल्यात. उडपी जिल्ल्यांत 1-2 कडेन मात्र आसा. नॉर्थ केरळांत 4 कडेन आसा. डे केअर सेंटर म्हळ्यार कोणें हाडच्या वचूका तांकां वापर हाडच्याक वचता तांकां सोडच्याक वचूका. तें कशें करचें कितें म्हळ्यार केल्या फुडें उकळून उरका जाता. तसल्या पोजिशनार आसाशी. ते सेंटरांत फिजिओथेरपी पुरो दिताची. आनी कितलीं जाणां इम्प्रूवमेंट जालेलें आसा, ना म्हूण जायना. जाल्यार आतां एका जावं न्हू आमकां
रिहेबिलिटेशन सेंटर्स जावपाक चिची. रिहेबिलिटेशन सेंटर म्हळ्यार परमनंट हॉस्टेल. हांव बापूस दोगूय जन नातील कडेन विंगडान जनान पळोवन घेवचें जायना. की जनां तांगे म्हणजे पेन्शना खातीर थंय पळोवंक येता ती. आनी ते कंट्रोल करच्याकूय बारीक कश्ट जाता सामका. ते पेन्शन तांणी घेवन न्हू ते चेडा समज पळयन जाल्यार न्ही हांवच बापूस पळोवंक येता आशिल्लीशी. त्या निमित्त आमी कर्नाटका हायकोर्टाक वपास केलीशी वचून न्हू एक रिसेंटली 3-4 मिटींग जालें. जस्टीस फणींद्रा म्हूण सांगून ताका अपॉयंट केला हायकोर्टाच्यान. तो आत्तां रिटायर्ड जाला तितलेची, ताका अपॉयंट केला. हांगा गेलें कसं कसं रिक्वायरमेंट म्हूण सांगून तूं एन्क्वायर करून ते सरकाराक रेकमेंडेशन करता म्हणून. तांकां आमी सांगलें रिहेबिलिटेशन सेंटर प्रत्येक कडेन करता, स्पेशली चेडयांक. आतां पळय 13, 14, 15 वर्सां आंतरारी पळोवंक अशी तांकां पिरियड्स जाता. त्या कोण सम करचें, त्या करच्याक हावसूय जावका, हावस जातल्याक कसं करता अशें पूर आमी सांगलें. स्पेशली चेडयांक खातीर हॉस्टेल करता म्हूण सांगून. सरकारान सांगचें तें हॉस्टेल करता जाल्यार ताका रेस्पॉन्सिबिलिटी घेवची कोणें म्हणून. आमी म्हळ्यार हॉस्पिटलां तुमी वेनलॉक हॉस्पिटलांत तशी करनाचे पळय तशी कोणाय रेस्पॉन्सिबिलिटी घेवका जाल्यार जावका म्हळ्यार वयना पळय. तसो एक समस्या आसा. दोनी जावन न्हू हें आतां फिजिओथेरपी पुरे कडेन दिवका म्हूण सांगून जस्टीस फणींद्रा सांगता. 4 ग्रामां एक पोळी जावका म्हूण सांगून. आतां थंय प्रॉब्लेम कसो म्हळ्यार हाडच्याक उरच्याक कोणें. ताचे कितें ಸ್ವಲ್ಪ काळ टॅक्स अरेंज केलें. टॅक्स अरेंज केल्यार ते ताका करचें हें करचें तें करचें कोपास कोणें मालगड्यान वचूंका. त्या पूरा कसलेंय नाका. आतां रिहेबिलिटेशन सेंटर करून न्हू जावका जाल्यार तांगेलें आना म्हाका तें काम दिया. तांणी बरले चेडवाक पळोवंक येता तांगेले चेडूय तेच आसता, कामाय मेळटा. अशें पुरो आमी मस्त परमिटेशन कॉम्बिनेशन ट्राय करता अशें. तातूंत 1 की 2 एपिसोड म्हाका मस्त एक नंबराचे बेजार जालो. आतां थंय कडपा लागीं एक रिहेबिलिटेशन सेंटर आतां न्ही सादारण 20 वर्सां पुरो आसा. त्या कोणकी क्रिस्तांवांचे चलयता अशें. त्या चलयल फुडलें थंय पुरो असल मात्रशें तांणी सरकाराचे कसलें आज पर तांणी कसं करतात. तांकां आमी सांगलें तांकां पुणी तुमी सपोर्ट करा, तांणी पळय करूं येता म्हूण सांगून. ते लागींची सादारण एक 50 चेडूं आसाशी. हांव म्हणलें ते 50 चेडूं पळय जातालें नवें म्हणून. मागीर पळयता ते 10 की 15 चेडूं मात अशें व्हरलेली येनाशी. कसं येनाची म्हूण सांगून गेलो सोजूचेक आमी घरकड गेलींची. हेका जावन न्हू व्हड समस्या म्हळ्यार न्ही आमी घरकडे कसं न्ही करताची म्हूण. कसले करताची म्हूण अशें गेलें. कसले घरकडे ते फिजिओथेरपीची ಸ್ವಲ್ಪ इक्विपमेंट पुरो आसा तांणी करतात तुमी कसले करता चेडूं. न्ही सर ಕೆಲವು जनाक गूण जालना खंय. ताका गूण जाल्यार तुमी दिवची कंपेन्सेशन 4000 रपयता म्हूण सांगून आमकां. सो त्या रपयले आमकां कसं न्ही ना मागीर ताचे खातीर गूण घेवचे नाका खंय. म्हळ्यार दुर्बळपण कितलें आसा पळय. हें एक नमुनो. दोनीचें रस्त्या मदीं आशिल्ल्यांक कशें वेगळ्या वर येता. आतां घर अर्द किलोमिटर 1 किलोमिटर थंय लोक कोण घेवन हाडचें कोणें. रस्ता नासल्यार रस्तो ना नासल्यार न्ही रस्तो ना. ते रस्तो करचे वेळा वरिना. रानां मदें 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 घर आसा. अर्द किलोमिटर पुणें आसा. तसोच पोजिशना परत करून घेवन आतां आमी पयलीं हायकोर्टान स्पश्ट सांगलें तांकां रिहेबिलिटेशन सेंटरूय करता. रिहेबिलिटेशन सेंटर म्हळ्यार हॉस्टेलशी करून घेवन तांकां परमनंटली थंय मोर थंय पळोवका. सरकारा करता ते सरकाराच्यान केलेलें नवें तांगें करता ते म्हूण सांगून. आतां दक्षिण कन्नडा जिल्ल्यांतू एक प्रपोज केला बेळतंगडींतू. उडपी जिल्ल्यांतू पेजावर स्वामीन म्हणजे पुलीस स्वामीन प्रॉमीस केलेलें एक हांगा निलावर म्हणून गोशाल आसा ते आमी करताचे म्हूण सांगून. आतां स्वामीन जाय आमी कसं तुमी सांगा आमी करता म्हूण सांगलां. आनी एक सेनापूर म्हूण आसा भटकळ्या लागीं
ते नॉर्थ केरला डिस्ट्रिक्टा भितर एक आतां स्टार्ट जाता आसा जाग पुरो केला ते पुरो केला तर तांगे मातशीशी सरकारा मातशीशी एक पुडशाक अशें पळय ते बारीक कश्ट जाता जाल्यारय कितले आमगेले प्रयत्न आतां कितले करता कितें म्हळ्यार ते चेडवान अवस्था पळय भारी एक 4,000 रुपया दिले जाले ते ताणें युटिलायज करता की म्हणून व्हरलें पळोवका हांवच बापूस ना हें एक व्हड प्रॉब्लेम जाला आतां नेक्स्ट कसं म्हणल्यार एंडोसल्फाना रिलेटेड आनी एक व्हड इश्यू आसा ते व्हड इश्यू कसं म्हळ्यार पुत्तूर तालुकाचे लागींच ते कडच्यान कासरगोड डिस्ट्रिक्ट केरळा स्टार्ट जाता विटलाल्या हे कडच्यान ते कडच्यान नेट्टणिगे म्हणून एक आसा सुळ्या लागी थंय दाखोवन घेवन मागीर कासरगोड डिस्ट्रिक्टा त्या नेट्टणिगे विलेजांत 113 जन असले हातपाय नातिल्ली जल्म आयल्यांची कर्नाटका गव्हर्मेंटाच्यान म्हणचें ते आमी स्प्रे केले कसले ना ते चेडूं कशें येयले म्हूण आमकां गोत ना तशें कशें आयलें म्हूण सांगीन आमी हावज करता आशिल्ले मागीर आमी हायकोर्टाक सांगलें एंडोसल्फान विक्टिम्सां दिवका शिवाय केरळा गव्हर्मेंटान गेलें की कर्नाटका गव्हर्मेंट गेलें म्हूण आमी इम्पॉर्टंट न्ही ताणें एंडोसल्फान विक्टीम म्हणून सांगून आयडेंटिफाय केला म्हणून तांकां दिवका म्हणून हायकोर्टान दिवका म्हणून जाल्यार आतां तांकां दिता आसाची हें पुरो जालें हें 2013-14 तांकां सँक्शन जालें 2017 एक घटना जाली ते कडच्यान मिंचिन पदव म्हणून सांगून लास्ट विलेज ऑफ द केरळा ते एंडोसल्फाना तोट आसा म्हळ्यार काजू तोटांत एंडोसल्फान घालेलें तांगेलें ऑफीस हें आसा कॅशू डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाचें ऑफीस आसा तांची एकलो एम्प्लॉई रिटायर्ड जालो म्हणटार तो रिटायर्ड जालो फुडले ताका सेंड ऑफ दिवच्याक एक पार्टी तांणी अरेंज केलें म्हळ्यार कोणा ऑफिसर्स कोणूय न्ही तांगेले पुलिसान परत उठ करून घेवन ते खंय केलें म्हूण सांगलें एक गडंग म्हूण आसता पळय त्या गडंगांत केलें ते केलें तेन्ना तो चिके पिलोय तागेलें नांव तेगेलो फोटो पळयल्यार करता अच्युतमणियान म्हूण तागेलें नांव ताका तें हें केल्लें करतना तागेलें एक साद एक स्पीच ते स्पीच पिलेले अवस्थेर न्ही पार्टी न्हय तेन्ना ताणें म्हणलें म्हगे सगळे लायफांत हांवें एक चूक केल्या त्या चुकीक म्हाका देवान क्षेम करता म्हूण सांगून ते वयर ते कडेन आशिल्ले पुरो काळ पुरो रीट जालें कसन ते चुकी म्हणून ताणें म्हणलें एंडोसल्फान आमी वरलें एंडोसल्फान सादारण 600 कॅन एंडोसल्फान आमी ते एक बांयत घाला तातूंत हांवूय इनवॉल्व जाला ते पुट्ट बांय आशिल्ली तातूंत उदक नाशिल्लें तातूंत हें पुरो गांव तातूंत माती घाल्ली ते एक म्हाका आज मन कोरत आसा म्हूण सांगून ताणें सांगलें ते कुळेस लागीं कोणकी बशिल्लो ताणें आमगेले वॉलंटियरा कोणाक सांगलें पळय तो मणी आडेशेश म्हणटा आशिल्लो म्हणून दुसरो ते म्हाका उडपान यूज आयलें ते एंडोसल्फान लेफ्ट ओवर एंडोसल्फान ते बांयत घाला म्हणून अनयुज्ड तागेलो स्टॉक आशिल्लें काणू बांयत घाला म्हणून कुडे हांव डीसीक इन्फॉर्म केलें डीसीक इन्फॉर्म इब्राहिम की कोणाक आशिल्लो पण ते इमिडिएट ताजें अरेंजमेंट जावका 600 लिटर म्हणून सांगलें ते सगळे मंगळूर जिल्हे दक्षिण कन्नड जिल्ह्याचे डांस देवच्या पुरते अंडरग्रावंड वॉटर जॉयन जाल्यार कसं म्हणटा करचें पळय त्या सांगून ताका काय केलें कुडे ताणें एसीक ऑर्डर केलें ते कुडे वचून कसं म्हण पळया म्हण सांगून तेन्ना राजेंद्र म्हण सांगून एसी तो मागीर डीसी जालो हांगा अर्था डीसी जालो ताका पटयलें तूं पळोवन यो म्हण सांगून ताणें वचून घेवन तें पुर्ती एन्क्वायरी केलें ते पुर्ती ताणें ताजें इन्वेस्टिगेशन केलें इन्वेस्टिगेशन करता जाल्यार केरळा बॉर्डरा भितर वचूका जाल्यार ताणें वचून पुरला केरळा बॉर्डरारी तांगे केरळा बॉर्डरारी तोट अशें कर्नाटका ना जाल्यार त्याचे वयर हिलॉक आसा हिलॉक म्हळ्यार एक बेट्ट अशी आसा आतां उडपी आनी मणिपाल कशी तशी ती वयर आसा ते वयर केरळा सकयल कर्नाटका
थंय तोट आसा थंय बाई आसा ती ताणकाला ते तांगे कुठले असिस्टंट कमिशनरा पटयले ಕೆಲವು ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಟಿ ವಿ ಆರ್ನಿ ತಾನೇ ಪರ ಕೇಳಲೆ तांगेले एक व्हिडिओ आसा तांगेले केलेले तेची कोरगेन एक 15-20 दीस भितर तो मेलो तो अच्युत मणी आणि मेल्लो मेल्ल्यान मात्र न्ही जाल्यार ताण प्रॉब्लेम कोरगेन मेलो म्हूण सांगून आमी डीसीला सांगलें ते तेच्या विलावर जावपाची आस्त की ना आस्त म्हूण जाल्यार ते काडका अशें म्हूण सांगून ताजो भितर असिस्टंट कमिशनर रिपोर्ट गेलो डीसीक ते काडकाची असं म्हूण जालें असं म्हूण गोतना त्यामुळे तो मेला ताच्या भितर तांकां ते बाय मेळ्ळी पोट्ट बाय मेळ्ळी पुढे मेळ्ळी सांगता ते कशें जालें म्हूण सांगून आमकां आशे ताणें ऑल ऑफ सडन थंय म्हूण घाललें म्हूण न्ही तशें जालें न्ही 2013 आमचो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर जालें पुरा बॅन सगळे ऑल ओव्हर इंडिया बॅन म्हणून ताच भितर प्रश्न आशिल्ले केन्ना ते बॅन जे लागीं वरले वापस कंपनी पेटो वेतना नाही तांणी कितें सांग म्हूण सांगलें सुप्रीम कोर्टान ते सायंटिफिकली डिस्ट्रॉय करता म्हूण जालें सायंटिफिकली डिस्ट्रॉय करच्याक खंयची गव्हर्मेंट स्टोरांत तूं हे स्टॉक आसा ते स्टॉक पुरा तांणी ते एके कंपनी पेटोवपाक थंय डिस्ट्रॉय करूं येता ऑर कंपनी रिप्रेझेंटेटीव थंय गांवां वचून घेवन थंय डिस्ट्रॉय करूं येता पण गुजरातांत तशें मस्त फॅक्टरी गुजरातांत ते वोट घेवन करचें जाता तेन्ना मागीर थंय करूं येता म्हूण सांगून ते थंय करच्याक थंय देखून सायंटिस्ट आयले ते केमिकल रिएक्शनान ते रन करचे म्हूण सांगून ते दोन भितर काजरगोडांत कंडापटी जन अपसेट जाल्याचे आमगेल्या गांवांत ते करचें नासलें तुमी ते घेवन वचूका म्हूण तांणी प्रोटेस्टूय केलें मेरवणी गायन त्या परत कोरगेन केलें तेन्ना कशें जालें म्हळ्यार ते एक स्ट्रेस जालें न्हू थंय तांणी कुठलें कारण जाय आमी करता ते म्हूण सांगून स्टोरा वापस गेले एक वर्स जालें 2 वर्स जालें पुराय विसरलें ते वापस पेटोवचे कसो लायक म्हूण सांगून तेन्ना ते कोर नाशाकय पुरो कशें करचें म्हूण सांगून ते प्लास्टीक कॅन्स ते हार्ड प्लास्टीक ते बक्कने भायर येना जाल्यार 7-8 वर्स नंतर ते बिट्टल जावन घेवन ते भायर येवचे चान्स आसा तर वय म्हूण जालें न्ही हो हाणें कोणें ताका निमगी नाशी ताणें सांगला वयना म्हूण सांगून टीव्हीच्यान तागेले व्हिडिओ घेतले ते व्हिडिओ आमी हे प्रोग्रामान नंतर लास्ट दाखोवया ते व्हिडिओ ते ताणें स्पश्ट सांगिल्लें पुरो जालें मागीर आमी 2018-19 केलें मागीर कोवीड आयलें ते कशें कितें चॅप्टर क्लोज जालें पयलीं वपास कर्नाटक हायकोर्टाच्यान जस्टीस फणीन अपॉयंट करून घेवन तांगे प्रॉब्लेम कसो म्हणून पळया ते विक्टिम्सा पुरो समज रिहेबिलिटेशन जाता की म्हणून पळया म्हणटा वपास म्हाका आपयलो DC बेंगलोर DHO बेंगलोर उडपी DC नॉर्थ कॅनरा DC पुरो जनाक आपोवन घेवन मिटींग जालें मिटिंगांत हांव म्हणलें त्या प्रॉब्लेम आनी कितें सॉल्व जालें ना त्या कोरका म्हूण सांगून केल्यार ताजे नंतर आतां 6 म्हयने जाले आनीक काजरगोडांत ते केलेलें ना तेच जोड भितर आमी आतां कसन केलां म्हूण सांगून पळया आतां स्लायड पळय दोनीचे नेटर मुड्डी गांवांतूय चमकली आमी आमगेले पुरा सायंटिस्टांक आमकां आपयले मागीर जिओलॉजिस्टांक इंजिनियर्सांक तांकां परत घेवन वचून घेवन बदास म्हूण पळयल्यार लागीं पुरा असलेंच आसा चेडूं नेक्स्ट पळय मागीर हे तोट तेगेले नेटनिगे मुडोरा तोट ते तोटा भितर गेल्यार ते पोट बावी आतां लागीं नेक्स्ट स्लायडार तुका बांय पळयता ते तहसीलदार हांकां तांकां पुरो आमी आपोवन घेवन गेलेलींच तांणी परत जालें नेक्स्ट पळय ती हीच बांय ती बांयत लागीं 2 रूख आसा त्या रुखाचे पुरा पानां गिन्ना परत जोड घेवन जोड गेला रूख करपून घेवन वय ते तांतूं बांयन तूं सादारण 30 फीट उदक घाला तांणी ते पुरा देवन घेवन तांचे बात्ती पुरा काडून आमी टेस्टा गेले आनी इंडिपेंडंटली आमी टेस्ट केलें जायना म्हूण जालें तांणी एफेक्टेड पार्टी तेन्ना मागीर गव्हर्मेंट एनालिस्टान पेटोवका म्हूण जालें नंतर तांणी आयलीची प्रतिपटी आमी तांकां मॉनिटर केलें तांणी करता की सवा ना म्हूण सांगून पळोवका कित्याक म्हळ्यार तांणी खाली उदक पेटोवन घेवन गेला तो ना म्हूण सांगल्यार
अशी पण लागींचे रूख पुरो करपून गेले अशी ते कसले करपा लागले म्हण सांगून कोणाक एक्सप्लेनेशन ना. नेक्स्ट आमी लागींचे एक हे पुरा तांगेले ग्रामस्थान पुरा विडियो घेतले, इंटरव्यू घेतले, ते पुरो घेवन गेले. नेक्स्ट हे महालिंगेश्वर टेंपल थंय देखून सादारण 500 यार्ड दूर हें टेंपल आसा. त्या टेंपला पळयलें थंय तळय आसा. नेक्स्ट पळय त्या तळयेन तूं उदक सॅम्पल्स घेतले, पुरो घेवन तेवय केलें. आमी केलें जायना म्हूण सांगलें आनी तुमी कराची म्हूण सांगून आमी गेले तांणी केलें. ते एक उदक वसरता आसा पळय ते बंडे अडक्या दाखून पुरो येता आसा. नेक्स्ट पुरो ते पळयलें तुमकां शॉक जायत पळय. नेक्स्ट ते कितले ते जालें म्हूण सांगलें केरळांतूय हे कितें मनीस एक अवेरनेस क्रिएट जालें आनी कोरकाचीची म्हूण सांगून ताणें जालें. नेक्स्ट पळय ते नेक्स्ट पळयल्यार कळटा पुलिसांच्याकय ताणें ऑर्डर केलें. आमगेले पुलीस स्टेशनाचे आनी कासरगोडा पुलीस स्टेशन दोगूय ते वचून घेवन ताणें जालें. कसन जाल्यार तांणी म्हणचे ताण एकल्यान सांगिल्ली मी तुमी ते करचे ना बाय. हांव म्हणचे पक्के वय जाल्यार कशें जालें म्हूण सांगलो. ते खंडून पळय न्ही कोणी न्ही ते पळोवन ताकात आमी हाय सुप्रीम कोर्टाक वता आसत तांणी म्हणचे नंती ना ते जालेलें ना म्हणचे. ताचे खातीर आमगेलें RTI ते 600 लिटर तुमगेलें आशिल्लें पळय डिस्पोज केलें कशें म्हूण सांगाचें आमी आमकां. डिस्पोज केलें कशें म्हूण सांगा न्हू. ते प्रोटेस्ट जनरल प्रोटेस्ट केला ताचे नंतर केन्ना डिस्पोज केलें खंय पेटयलें तुमी कशें केलां हांव सांगून तांगेलें आन्सर ना. आमगेलें रेकॉर्ड ना म्हणटा ती. आतां एंडोसल्फान आसा म्हणल्यार ना म्हणटा ती तर आशिल्ली खंय आसा. तशें ते नेट्टणिगे ग्रामाचे चेडूवांक कितें ते तांगे नेक्स्ट प्रूफ कसं म्हळ्यार नेट्टणिगेन तूं 111 जन चेडूं आसाशी तातूंत 34 जन आमकां पळयल्लीं आसाशी. तांकां पेन्शन एंडोसल्फान पेन्शन कर्नाटका गव्हर्मेंट दिता आसा. दॅट्स दी मेटिरियल कोणें जावन दिवंक पडलें वयना. तांणी स्प्रे केलें ना कर्नाटका गव्हर्मेंटान स्प्रे केलें ना. तांणी म्हणचे ते थंय तोटा गेलेलें आसच्या खंय पुरो अशें तांगेलें एक्सप्लेनेशन. अशें पुरो जावन गे न्हू. आतां मॅटर आतां सुप्रीम कोर्टाक आमी आनी एनी मोमेंट वचच्या पुरो आमी ताचे बद्दल तूं कर्नाटका हायकोर्टाचेर जस्टीस फणींद्रान सेंट्रल गव्हर्मेंटान सुप्रीम कोर्टान ऑर्डर करून घेवन एक एडवोकेट तांणी पटयलो ताका तो 15 दिवस फुडें मंगळूर आशिल्लो. ताण पुरो मेटिरियल कलेक्ट करून घेवन आनी एनी मोमेंट थंय वचच्या पुरो. ते एक फावटी सुप्रीम कोर्टाक गेल्यार कितले काळ म्हूण वचना ते दोळ थंय आमी पुरा स्पेशली थंय लागीं आशिल्ल्या ग्रामाच्यान पुरो भयानच ते कर्नूर म्हूण एक गांव आसा विलेज त्या विलेज पंचायतात 34 जन आसाशी थंय स्प्रे केलें ना. तातूंत 600 एक 2-3 पुणे एक ब्रिटन जावन गेले सगळे पुरो. हांव ताच सांगूं गेली तांतुल्या तितल्यान तूं 1-2 भायर येयल्यार पूर जालें मो. त्या निमित्त आतां हें एक इम्पॉर्टंट आतां सगळे मंगळूरांत तूं दक्षिण कन्नडा जिल्ल्यांत तूं पुत्तूरांत न्हू हांव एक 25 जनां अशीं गेलें तुमकां गोत तशें म्हळ्यार कोणाकय गोतना म्हळ्यार हांगा असल विशयांचो पब्लीक अवेरनेस हाडोवची कितलें डिफिकल्ट पळोवन पळय. आतां कसं जालें हळ्ळी वचूंक गेला हांव सांगता वयता पेपरार येता पेपरार वाचनाची. आतां ताणें वाचल्यार कसं करचें म्हूण तुमी गेले लिंबूच्या पुरो गव्हर्मेंटा वयर प्रेशर घालचें ना हें कोरकाची म्हूण सांगून गव्हर्मेंटा वयर प्रेशर कशें खंयचे रितीन घालें कशें म्हळ्यार आतां आमगेले DC ना तांगेले DCक आतां आमगेलें तांगेलें DC म्हणचे आमगेलें लची कित्याक म्हळ्यार पुराय दोनी इंडियान तशें वयना. त्या डेप्युटी कमिशनराक तितले ताचे नंतर 6 जन DC जाले. ते 6 DCक आमी कागद बरयला जाल्यार खंयची एक्शन ना ऑर एक्शन केलें आमकां कोतना. एक देशांत अशें जाता म्हूण सांगल्यार इतली लागलागी आसून घेवन अशें जाता म्हूण सांगल्यार आतां ताका कसन कोरका. त्या निमित्त आतां मेजर आमगेलें कन्सर्न कशें म्हूण सांगल्यार फर्स्ट ऑफ ऑल आतां आशिल्ल्यांकच एक तांकां ट्रिटमेंट कशी दिवची म्हूण कोतना तांकां रिहेबिलिटेशन कशें म्हूण कोतना आनी कशें कोतना
पण आमचो विशय कसो म्हळ्यार ते चेडू आसा पळय तांगे फिजिओलॉजी घट्ट आसा, तांकां खंयचे रोग ना एक्सेप्ट एपिलेप्सी, खंयचे रोग आसा म्हूण तांकां दिसना म्हाका. तांणी 50-60-70 वर्सां जाल्यार तांकां पळोवंक येवचें कोणें. हें समाजा कर्तव्य न्हय. आतां समाजान आतां समाज म्हळ्यार गव्हर्मेंट आनी सिवील हे समाज आतां आनीच पळोवंक वयना ते तांगे फॅमिलीन तूं अशें ते हावस बापसूक मात्र गोत्त शिवाय आतां ते एरियान तूं केला पटी रोटरी क्लबाच्यान हेल्प केलां हें केलां जाल्यार मेजॉरिटी जेन्ना आजी उडपान तूं 1500 जन आसा, नॉर्थ केरळान तूं अबावट 3,500 जन आसा पूण कोणाक वता सर. आतां असले टीव्ही प्रोग्रामान तूं कोणका शिवाय जाल्यार तितले ओगी असल प्रोग्राम सॉल्व जाता म्हूण सांगून आमी उप्स करीत. तशी आत्या म्हाका दिसचें ते तुमी सांगले ते एंडोसल्फानाचे स्टॉक जे आशिल्ले आमगे लागीं ते एकय फॅक्टरी वचून ताजे डिस्पोज कोरयत, नातल्यार एक मनशा आपोवन ताजे त्या एक्टिविटी उणी कोरयत म्हणून तांणी मनशा आपूण आपूण कोरयत आशिल्लें न्हू. ताजे म्हळ्यार ताजे संबंध पावील जना आपूण आतां ताजें फ्रेश इन्वेस्टिगेशन पास गव्हर्मेंटा वयर सोडल्यार अपऱ्या कडेन आमी सर्क्युलर पडयला ताणें केलां म्हूण म्हणलां अशें म्हण करतात. ते कशें करता? आतां हें करचें काय जाल्यार समाजाच्यान करता न्हय. हे करचें जाल्यार समाजाच्यान ऑर तहसील इंजिनियरींग कॉलेजाच्यान एटलिस्ट आर्ट्स एंड सायन्स कॉलेज सायन्स टिचरान पुणें करूं कोणीय करना म्हूण जाल्यार हें कोण करचें, कोणा रेस्पॉन्सिबिलिटी हें म्हाका कसलेंय कळना. न्ही आतां ते पोट बायंत घालेल ते एंडोसल्फान आसा ते पुरा एका पण ताजे घेतल्यार कसो अवस्था जायता म्हूण लेखून म्हाका वयर जाता. न्ही एका पटी वयर जातल्यार 1 by 1 जाल्यार प्रॉब्लेम न्हू. कित्याक म्हळ्यार हांव सांगता एक कॅन काळजी न्हू तांणी अबावट 1000 लिटर्सान तूं डायल्यूट करून स्प्रे करचें काय. हें कॉन्सन्ट्रेटेड एक कॅन म्हळ्यार कितले ml आसता? 1 लिटर. 1 लिटर. हां 1 लिटर 500 लिटर आसा तूं मिक्स करून तांणी हेलिकॉप्टर स्प्रे करचें आशिल्लें. आतां तें कशें करचें? आतां सावथ केरळा तूं अबावट 400 सेंटीमिटर्स ऑफ रेन आसा. नेटणीक तूं तितलें आसा 400 म्हळ्यार कंप्लीट आमी पुरो न्हंयन येता नेत्रावतीन तूं कसलें येवच्यान आसा, सुब्रमण्या तूं सकयल थंय कसलें येवच्यान आसा. हें मँगलोरच्या जनाक आनीक एक उतना ताजें अवेरनेस ना. कोण की काम करतले 40-50 जनाक वता तशा पूर शिवाय ताजें सिरियसनेस कोणाकय कळ्ळें पक्कन कळ्ळें जाल्यार न्ही तर येदोळ ते प्रोटेस्ट हांव करनाशिल्लें. आतां न्ही अवेरनेस म्हणून तांणी कसो कोरयता म्हूण सांगता तुमी नेक्स्ट कसो कोरयता? फस्ट कसर म्हूण जाल्यार ती तूं बायन तूं काडका आसल्यार ना जाल्यार एटलिस्ट आमगे हेचेर पुणी सोडी येत न्हय. आतां आमी हेचेर कांय मोडचें जालें न्हय. एंग्जायटी इज वन मेजर प्रॉब्लेम. न्ही हांव नेक्स्ट कसो म्हळ्यार ते ना म्हणून ना इत्या म्हळ्यार आशिल्लें दुखून ते तांकां नेटने जनाक सिमटम्स येवन अशा पुरो म्हळ्यार ते कसं जाल्यार आतां ते हाण उलोवचें तुमकां मस्त कळेच ना. एटलिस्ट एक 30 सेकंड्स पुणी ते विडियो पळयल्यार तुमकां कळत. हे 30 सेकंड तांकां कसं कसं सांगता पळय. ಕೂಲಿ ಗ್ಲಾಸು ಮುಳ್ಕೊಂಡು ಸೂಪರಿಂಟಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿತ್ತು ಆಯಿಂದ ಮಾಂತ ಮಾಡ್ತೆ ಇವತ್ತು ಆ ತಾಣಾಗ ಎಂಡೋಸಲ್ಫಾನ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಹೋಗ್ತಂತ ಹೊರಗಡೆ ಈ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಹೋದ ತಾಣಾಗ ಎಂಡೋಸಲ್ಫಾನ್ ಹಿಡಿಂಡಿ ಖಾಲಿ ಬಾಟಿಲ್ಲ ಎಂಡೋಸಲ್ಫಾನ್ ಹಿಡಿಂಡು ఈ వరి నేను ఇది తక్కువ వరకు వండుతుంది కొంచెం ఉప్పు జోడుతుంది. आतां तुमी पळयलें 30 सेकंड्सान तूं म्हळ्यार ताणें एक 5 मिनिटाचें विडियो आसा तें जाल्यार तेगे भास मलयाळी मिश्रीत तुळू आसा. त्या निमित्त ताजें एक्चुअल ट्रान्सलेशन करचें आसा ऑफिशियल ट्रान्सलेशन करून सुप्रीम कोर्टाक पटोवता आमी आनी
पेटयलो ऑलरेडी एक पेटयले आनी गव्हर्मेंटाचे इन्स्पेक्टर्सान येवन घेवन ते कसं केल्यार ते हे सपोर्टिव्ह डॉक्युमेंट मात्र डायरेक्ट एविडेन्स म्हणाची डायरेक्ट एविडेन्साक अच्युतपणे आनी नेव का तो मेला वय आदल्या कोंडून पळोवका म्हळ्यार एविडेन्स न्ही प्रूफ म्हळ्यार पळोवच्याक ने आतां कोंडून पळयण्याची उपाय ना अंडर एनी सर्कमस्टान्सेस मागीर ते कसं कोंडून पळयनांचे नाही. ताका ऑर्डर जाय पळय ताजे खातीर आतां सुप्रीम कोर्टाक गेले आतां सुप्रीम कोर्टाक गेले उद्देशूची ते तुमी ते सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करता 100% आमगेले कन्विन्सिंगली पिटिशन तयार केला ते एक पटी ऑर्डर करून घेवन ते काडली मागीरच आमी हेच्यान सोडी येता म्हण दिसता असं म्हण सांगू सांगच्यान आमी गेले कसं प्रूफ ना प्रूफ म्हण हे सर्कमस्टेन्शियल एविडेन्स म्हणटा इतल्यान चेडून जालें ते केलो जर म्हणच्या पुरो ते स्प्रे केला फूड पळय ताजे जीवन आसच्या पुरो तेवय म्हणच्या पुरो अनलेस प्रूवन वय कसं जाल्यार कोंडून काडका म्हळ्यार वय न्हय ते डिले कसले कोरका त्या निमित्त आतां आमगे आग्रह कसो म्हळ्यार ते एक करचे दोनी जावन घेवन जाल तितले एक तालुका एक हॉस्टेल स्पेशली चेली चेडवांक तर हॉस्टेल्स कोरका चेल्यांक एक वाट दावका त्या म्हळ्यार न्ही तांगेले ते प्रॉब्लेम बस्त सिरियस ते नरका दाखोवन तांकां काळ खाबडल वय न्हय त्या निमित्त ते आग्रह ताजे खातीर तपासात सुप्रीम कोर्टात की हायकोर्टात वचका जावच्या पुरो कितें म्हळ्यार गव्हर्मेंटान म्हणचे आमकां तितली दूड ना एक गव्हर्मेंट एक तालुका एक हॉस्टेल करचें म्हळ्यार आमकां करका कितें म्हळ्यार 3,500 नॉर्थ केरला आसाची एटलिस्ट एक बेसिक हॉस्टेल कोणी कोण दिवका न्हू 5,000 दक्षिण कन्नडा जिल्ह्यात आतां कसं जाल्यार आज पांय जाल्यार हांव बापूसून मरता पळोवंक घेवचें कोणें प्रॉब्लेम इतली सिरियस आसा म्हूण आमगेले जना गोत्तस किना म्हूण गोतना प्रॉब्लेम गोत्त आसले आतां तुमगे व्हिडिओ निमित्त गोचडका त्याची आता एंडोसल्फान ट्रॅजेडी पार्ट 3 विषय ऐकून म्हाका कसं दिसता म्हळ्यार कितली एक सिरियस असोच्यो एक विशय आमी अशीची निग्लेक्ट करून बसल्याची ताजेर म्हणून म्हाका दिसता एक ताजे विशयार जागृत बसल्यांची म्हणून दिसता हे एपिसोड जेवचे तितले चड जणांन पळोवका आनी तुमी जाल्यार हे एपिसोड मस्त जनाक फॉरवर्ड कोरका तेन्ना मात्र हे जनांनी हे पळोवन एक समाजान तूं जनजागृती हाडूंक साध्य आसा म्हणले करून हांव इतली वेळू आमकां एंडोसल्फान ट्रॅजेडी पार्ट 3 विशयार माहिती दिले डॉक्टर रविंद्रनाथ शानभाग हांकां धन्यवाद सांगता धन्यवाद डॉक्टर नमस्कार तशीची आमगेले सर्व विक्षकांक हांव धन्यवाद सांगून सर्वांक देव बरें करो म्हूण मागता